Sonata, Jeshma, Crasta, Predescenza, Anasaraya, Somestanke, Swagat Columbia, so Santosh Crasta, Masolati, Swagat Magachano, Sanze, whatever I'm at, whatever patron down there, Sanze, this I'm at Kartastan, Missate, whatever they are in Missate Validani to submit आता या बड्या जमात कार्य विविध कार्यक्रमात आमच्यामध्ये हजार असतात आमचे मनाधिक विगार बापू विक्टर डिसोजा आमका या कार्यक्रमात स्वागत मात्र तसेच आमका फुल देऊन स्वागत दिले विक्टर डिसोजा गुडकार विनंती तसेच आमच्यामध्ये हजार असतात सिस्टर सिसिली आमका या स्वागत मात्र आमच्या वड्याची प्रतिनिधी सिसिलिया डिसोजा फुल देऊन स्वागत केले विनंती करतात तसेच आमच्यामध्ये असतात सिस्टर लुसिया हांकाय या जमत एक स्वागत मागता हांका आमचे वाड्याची माजी गुरकारणी आणि तडी सोजा आणि पोल देऊन स्वागत करजे म्हणून विनंती करता तसेच आमच्यामध्ये असतात लहान ख्रिस्ताव केंद्रीय समितीची संचालकी जुलिया क्रास्ता हांकाय या कार्यक्रमात स्वागत मागता हांका पावलीन डिसोजा आणि पोल देऊन स्वागत करजे म्हणून विनंती करता तसेच साहित्य हे कार्य व्हिडिओग्राफ जाऊन हजार स्वागुशेन हजार येलात ऑलविन ड्रीम्स हजार असतात ऑलविन डिसोजा हांकाय वाड्यातर्फे स्वागत मागता हांका डेव्हिड क्रास्ता आणि पोल देऊन स्वागत करजे म्हणून विनंती करता तसेच या जमत एक हजार असता आमच्या वाड्याच्या गुरकार तसेच शहर कुटुंबाच्या संध्यांकी हांव स्वागत मागता गीत नंबर 3 मग तुम्ही घेतल्या सोदा तुमका मेळतले बोडेया उक्तें जातेले मागून सोतेल्याक मेळतले मग तुम्ही घेतल्या सोदा तुमका मेळतले बोडेया उक्तें जातेले मागून सोतेल्या मेळतेले निजा की मागता तो घेता सोतेल्याक मेळता बोडयतेल्या उक्तें जाता बोडयतेल्या उक्तें जाता माग तुम्ही घेतल्या सोदा तुमका मेळतले बोडेया उक्तें जातेले मागून सोतेल्याक मेळतले माग तुम्ही घेतल्या सोदा तुमका मेळतले बोडेया उक्तें जातेले मागून सोतेल्याक मेळतले
संपेले उपरांत बारावी येतलो जुदास इस्करियोत जेसू पारागेच्या उद्देशाने प्रधान या सदस्यशिलेलो तो आई लो उद्देश समजवलो ते बहुसर खुशी झाले देखून होता कथाने दुर्ग भाषण कवळ काम जेसू पुत्र दिवस येतो बरं संदर्भ तो समोर लागलो बेकामी रुंग्याची करबकरच्या पहिल्या दिवसात आजकालच्या शेडलो मागच्या वेळालो शी सगळे सुलाजी म्हणाले आम्ही काही वसवून तुका पास्काचे जेवण तयार करीचे म्हणताय तवळ आपल्याशी समजल्या दोघांना आणि असे सांगून घातले शेताला भितर बसा तरी कांद्या दुःखाचं कोळसं दवरलो बेकलो एक मनीस तुमका हेळतलो त्याच्या पाटल्यावर बसा आणि तो भितर सरता त्या दऱ्याच्या गण्या कशे सांगा मेस्त्री तुमका म्हज्याशी सासोबे पास्काचे जेवण जेमचे म्हजे जेवणाचे करी आसा कवळ सगळे मांडून आयते गेले एक रोड मालयेचे झाड तो तुमका दाखयतलो थंय आमकां तयार केला आता ख्रिस्त बसतालो आनी जेजू जळून दुखणार पस्काचे आणि बेकामी रुंग्याचे परबे 2 दीस आसले प्रधान याजक आणि शास्त्री जेजू कशे हिकमतीन करचो आणि जिवेशी मारचो म्हणून गुटमाळ खेळ लागले पूण परबेच्या दिसा ताका लोक कांय उसाबळ जायत ते म्हणाले जेजू बेथानियांत पडकार सिमावच्या घरा गेलो थंय तो जेवणार बसून असताना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटांसी सुगंध तेल घेऊन आयली आणि ती सिसली पडून जेजूच्या मस्तकार तिने ते ओतले हे पळोवन ते आसल्या भितरले थोडे संतापले आणि आपल्या इतल्या म्हणाले या तेलाचो असोय विबाड कसो कित्याक असले तेल 300 रुपया प्रास सर मोलाक विकयेत आणि मेलेलो दुर्बल्यांक वांट येतो देखून रागान तांणी तिका बेश्टायले पूण जेजू म्हणालो सोडा तिका कित्याक तुमी तिका गसतात म्हजे थंय तिने एक उत्तम करणी केली दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करयेत पूण हांव सदांच तुमचे सोवे आसचो ना तिका कितें सांगता तें हिणें केलें म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हजे कुडीक तिणें तेल मागलें सतच हांव तुमकां सांगता जंय सगळा संवसार ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर सुवार्थ्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उपदासाक संपतले उपरांत परांतलो एकलो जुदास इस्करियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका सरशी गेलो तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले देखून ताका तांणी दोडो बसयलो तो वळतावन जेजूक धरण दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो बेकामी रुंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीचें म्हूण तूं म्हणटाय तवल आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडली सहारा भितर वचा थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दिन्याक कशें सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसा खंय आसा तवळ सगळे मांडून आयते केल्ले एक वट मालयेचे साल तो तुमकां दाखयतलो तें आमकां तयार करा
तिने एक उत्तीर्ण करणी केले. तिने एक उत्तीर्ण करणी केली. तिने एक उत्तीर्ण करणी केली. दुर्गुणी तुमच्यामध्ये सदांच असत. दुर्गुणी तुमच्यामध्ये सदांच असत. दुर्गुणी तुमच्यामध्ये सदांच असत. तुम्ही तांकां बरेपण करियेत. तुम्ही तांकां बरेपण करियेत. तुम्ही तांकां बरेपण करियेत. Jesus, Prakash, Simão de Dellario. Jesus, Prakash, Simão de Dellario. Jesus, Prakash, Simão de Dellario. Kite tanta te yune kenu. Kite tanta te yune kenu. Kite tanta te yune kenu. Isso, pessoal de sal. Isso, pessoal de sal. Isso, pessoal de sal. दुर्बल्यांक कोणती येते? दुर्बल्यांक कोणती येते? दुर्बल्यांक कोणती येते? ही सुवार्थ प्रगट जातली. ही सुवार्थ प्रगट जातली. ही सुवार्थ प्रगट जातली.
आमच्या काळजाने बघितले आता आम्ही एकामेकावर बोललेल्या आता त्यांचे उत्तर वास्तव मका बरं लागले आणि कित्याक बरं लागले म्हणून सांगचे हांगासर आम्ही एक वचनात उलोवचे बहुवचनात पूर्ण तर विसरचे देवाच्या उतरावरवी किती बरे कोण लागला ते विसरले तिने एक उत्तीम करणी केली म्हणून जेजून सांगले उतरा म्हाका बरी लागली सभापती फुडें बरें काम केल्या वेळार टिका करतात तेजे हेरांनी कशी टिका केली हांगासर त्या स्टेन केल्ल्या करणी जेजू ती बरी करणी म्हणटा हेरांक तें बरें दिसना पूण जेजूक ती बरी करणी म्हणून दिसलें देखून हे वाचप सांगतना वाचतना म्हाकाय बगलें आमी सबार फावटी हेरांक टिका केल्ली आसा बरें उलोवच्या बदलाक टिका केल्ली आसा देखून जेजू आज म्हाका सांगता कोणी बरें केल्यार तें बरें जालां म्हणून सांग म्हणून म्हाका जेजू सांगता देखून हें उतर म्हाका बरें लागलें तिणें केल्ली करणी उत्तीम जावन आसली म्हणून जेजून सांगलें तशें हेरांची बऱ्यो करण्यो उत्तीम जावन आसा जाल्यार सांगच जाय म्हणून जेजू म्हाका सांगता दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसा आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करी हें उतर म्हाका बरें लागलें स्वामी जेजू म्हाका सांगता ताचो उपादेश म्हाका उडासाक हाडटा हांवें तुमचो मोग केल्ले वरी तुमी पेल्याचो मोग करी जाय म्हणून त्या देखून ह्या वखदां म्हाका जगयता कितें म्हळ्यार दुर्बळी तुमचे संगता केदाळे आसा तांची जतन घेया तुवें म्हाका कितें केलें तें ताका तुवें कितें केलें तें तुमी म्हाका केल्लें बरीच म्हणटा सोनी त्या देखून दुर्बळ्या संगता आमी बसून आनी ताच्या राजाक कितें गरज आसा तें समजून खाणगेवंक समजून दिवंक ह्या वखदा सोमी म्हाका जगयता सोम्या दुर्बळ्या सांगता दुर्बळ जावन तूं आमच्या मदें आसलोय आनी तूं थोडे दीस मात्र आसलोय म्हणून आमी आमच्या दुर्बळ्या संगताच्या दाळाय आसता म्हणून तूं म्हाका सांगता आनी तांची जतन करणी आनी तांच्या मदें एक मोठो माय मोडू तुजे थंय दवर म्हणून म्हाका जेजू ह्या वखदा जगयता तुम्ही तांकां बरेंपण केलें हें उतर म्हाका बरें लागलें जेजू म्हणटा तुमचे मदें सबार जण दुर्बळी आसात तुज्या तांके प्रमाणे तूं तांकां दिता आसतना हालोवन दामून ममताच्या मापान त्या मापान तुका पाठिंबाक केलें हेरांक हे दीस बरेंपण अशें जेजू म्हाका जगयता हें उतर दिल्यार चार करता उत्तीम करणी हे शब्द म्हाका बरे लागले हांव एक क्रिस्तांव हांवें एक उत्तीम करणी करीचे म्हूण हे शब्द म्हाका जगयता
हांव कितें करूंक जाता तें म्हाका देव करूंक उलो दिता आनी ह्या उतराद्वारे आज म्हाका जगवणी मेळटा की म्हजें काम न्हू हांव कितें करूंक शकता तें तयार करूंक मुखार सरून ह्या वाक्यतान म्हाका उलो मेळटा. आता आमी फुडल्या दिसाक जिविताचें उतर विसरून काडटा. जिविताचें उतर कितें जाय तें गायकान सांगा. तिणें एक उत्तीम करणी केली. तुमी तांकां बरेपण करीत. जेजू पडकार मावच्या घरा गेलो. तिका कितें सांगता तें हिणें केलें. जिविताचें उतर जेजू. खंयचें जायतें सांगा कोणी आपल्या सांगा. तिणें एक उत्तीम करणी केली तर तिका तांगता तिणें केलें पण दोन बरें आसा दोन खंयचें जाय तर तुमकां तिने एक उत्तीम करणी केली. तिने एक उत्तम करणी केली. जिविताचें उतर तिणें एक उत्तीम करणी केली. हे जिविताचें उतर आमी तिसऱ्या मेटार फुडले बरी 3 फावटी ओटल्यान सांगली. तिने एक उत्तम करणी केली. तिने एक उत्तम करणी केली. तिने एक उत्तम करणी केली. हे जिविताचें उतर घरांनी म्हणून घालूंक विसरनाका. तेंचें काम आमी आटी घेवच्यान घालतात ताचे विशीं तर कळोवचें. आतां आदल्या तरेचो बिगड तशेंच कसली नवी सेवा हाती घेवची ह्या विशीं प्रकारान प्रवेश जाता आसतना ताचे सांगाता आसले ताचे शिश्य विचारून आमी आतां खंय वचोंक म्हणून देखून आतां देखून जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुसलेम प्रवेश जाताना सक्कट लोकांनी ताका स्वागत केलो. ताळयो आनी काले इंदाच्यो वस्तू आनी ओलीव रुखाच्यो पांटे पुरा घालून जेजूक तांणी स्वागत केलो. तशेंच जेजू जेरुसलेमांत प्रवेश जावन येता आसतना सक्कट लोक ताका गौरवान ताका स्वागत करतात. देखून आतां आतां जेजू आनी ताचे शिश्य हांगासर मुखार येतात. सोम्या आतां आमी खंय वयचे? आमच्या सोमकेर आसा ते हाडलेक वसा आनी ते बांदून गेल्लेल्या गाडव आनी शिंगरूक सोडून हाडा. कोणेय मुनी कितें विचारले जाल्यार सोम्याक गरज आसा म्हूण सांगा. आतां गाडव काणगेन येतात आनी जेजूक त्या गाडवाचेर बसून ह्या जेरुसलेमांतल्यान प्रवेश जाता आसतना स्त्रियो दादल्यो आनी सक्कड होसाना गावन ताका ह्या जेरुसलेमांच्या मुख्य रस्त्यांनी ताका स्वागत करतात. आतां आमी गीत गावन जय जय आतां सकड उबे रावन जय 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 जय
पुता ते ता जय 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 उन्नती जय जय दाविदाचा पुता समय जे येता तो तेच जय 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 उन्नती दाविदाचा पुता होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया दाविदाचा कुवारा हालेलुया हला होसाना होसाना हालेलुया दाविदाचा पुता जेजू आता जेजू प्रवेश जालो आता आनी एक बायबलांतलं नातलें आता तुमी बसयेत बायबलांत नातले एक संदेश आता आमकां तो समजता कितें म्हळ्यार आता तोच गाडो आता तोच गाडो पयले जेजू ताच्या पाटीर बसून येता आसतना ते तोच मान मर्याद गाडवाकी मेळ्ळी वय आता तो गाडो आज जेजू ना आता तो गाडो कत्ते येन येता आसतना परत्यान ताका कालचेत तो उडास कित्याक म्हळ्यार काल जेजू म्हणजे तें आसलो तोच गौरव आजय मेळटा म्हणून जेरुजालेमाक तो गाडो परत्यान येता येवन अशें पळयता कित्याक म्हळ्यार सगळो कितलो लोक आसा हळहळे पळयता पळय कळ्ळें कोणी आज ताका आज कोणी गौरव दिता की हो ते वस्त्र पळयता काल ते वस्त्राक हे कत्ते हे कत्ते कत्ते हे 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 कत्ते कत्ते आनी तो कितें आसा गे म्हळ्यार संदेश जेजू ताच्या पाटीर आसतना या ताच्या सांगात आसतना ताका कितलो मान गौरव सकल मेळ्ळो आज जेजू ताच्या सांगात ना तो एकलोत येयलो कितें म्हणलें ताका तिरस्कार आज मनीस देशांच जेजू आमच्या सांगात आसल्यार मात्र आमकां गौरव जेजू आमच्या काळजान ना जेजू आमचे तेयनान जाल्यार आतां ते कत्ते आयले बरी चीक कत्ते മനസ്സിലായോ പോ കഴുതയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കി കർത്താവ് കഴുത പുറത്തുണ്ടാവുമ്പോൾ ഗൗരവ കിട്ടി കർത്താവില്ലാതെ കഴുത വരുമ്പോൾ കഴുതയ്ക്ക് ഒരു മര്യാദയും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ तशेंच जेजू आमचे तें आसा जाल्यार तो गौरव देखून तोच जेजू आमचे खातीर आयिल्लो कश्टलो सक्कड केले ताणें आमचे खातीरच देखून आज आमी ते एक ल्हानशे आत्तां 2 वरां उपरांत आमी ताणें आंतू प्रिंट आवट काडून ते कार्ड कितें पुराय करून आत्तां केल्लें ताणें ते देखून कितें आंतू सोडून आसा जाल्यार हें करा पूण संदेश आनी परवां आयतार आमकां पाद्र्याप दितलो त्या देखून कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या सांगात आसतना आमकां गौरव जेजू आमचे ते ना जाल्यार आमकां कांय ना तिरस्कार आमी कांयच मनीसच न्ही कत्त्याच्या की देखून आमी सोम्यांचे കത്തെ जावंक जाय सोम्यांचे കത്തെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കഴുതയാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് आमी सोम्यांचे कत्ते जावंक जाय देखून आज त्या कत्ते पळय तो वस्त्र पळय काल त्या वस्त्राक मस्त गौरव आसलो कित्याक त्या कत्तेचेर त्या वस्त्र घाले आनी ताचे वयर जेजू बसलो देखून त्या वस्त्राक तितले मान मर्याद आज ते वस्त्र जाल्यार कोणाक नाका ते काण तशेंच जेजू नाटले खंयची एक वस्तू एक व्यक्ती एक कार्य ते लेका भायर
त्या देखून आमकां एंत संदेश दिता कितें म्हळ्यार जेजू जेरुजलम येता आसतना कितले ताका हे केलें कित्याक तो जेजू असले देखून मात्र ताका आज नातल्यार कोण आतां आमी गेल्यार आमकां ते गौरव मान मर्यादा मेळना त्या देखून हे ल्हान स्किट ह्या संदर्भार केल्ल्या ताका तयार केले ते मुखवाड तयार केल्ल्या संतोष आनी स्टीवन आनी पुरा हें करून आत्तां आरून आतां पावलो मात्र आयिल्ल्या उपरांत ताका सांगिल्लें आमी तिनं आयिल्ल्या उपरांत सांगलें जायते करियेत म्हणून देखून एक ल्हान केल्लें बरें जालें जाल्यार ताळयो पेटोवन तांकां गौरव दी तशेंच आतां आमी भुरग्यांक आनी तशेंच व्हडांक ल्हानसो खेळ हांगासर आज ह्या विशयान ताका ल्हानसो खेळ देखून आमी इल्लेशे वेग्गी मूग दिल्लें आतां पयले सुवातेर तयार केलें आतां ल्हान भुरगीं आपल्या भुरग्यांक बॉल पास हिंगा करुया हिंगा विडियो जाता विडियो जावन आसा बॉल दिवं बॉल आसा हां बळे बळे फातर काले दिता बळे आतां भुरग्यांनी हांगा सर्कल करची हे प्रीतो आनी वय करता हांगा आनी कोण आसा ल्हान भुरगीं कोण आसा ते पास करूंक आसा जावन विशीर घालतना कोणाच्या हातांत आसा ती आवट हांव ते भायर रावन तुमकां पळयना बॉल पास करा एक ट्रायल करता ट्रायल
हांवें एक 4 सवाल आसात तुम्ही जाप दिवची म्हणजे काय विचार कितें कोणे कोणाक सांगले वाड्याकारांच्या प्रश्न मागीर हांव बायलांक सांगता कोण सांगितले म्हणून वाड्याकारांक सांगितले अनिता मोचे खातीर 1 घंटो कुणी जागो रावंक जावना ही म्हणून कोणे कोणाक सांगले मोचे खातीर 1 घंटो कुणी जागो रावंक जावना ही म्हणून कोणे कोणाक सांगले वाड्याकारांनी पयले कोण नाव आसा कोणे कोणे सांगले फर्स्ट टाइम जेजू न्हू पळय पेद्रूक सांगले कोणे अनिका स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि तुझे कुशीचे फोड सदैव कोणे कोणाक सांगले स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि तुझे कुशीचे फोड कोणाक सांगले कोणे कोणे कोणाक सांगले कोणे कोणाक सांगले एलिझाबेथ 2 झाले घेता आणि एक आणि तुम्ही दोघांनी देऊ शकता आता हांवें बरो जायचे जाल्यार न्ही हांवें बचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय म्हणून कोणे कोणा कडेन सांग हांवें बचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय हे गॉस्पेल न्ही अपोस्टलाचे कृत्य हे जेजुएन देखून हांवें बचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय म्हणून कोणे कोणा लागीं विचारले പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചു आम्ही बचाव जायचे जाल्यार कितें हांगासर सुर्या सर कोणाक हांगासर आणि हांगासर आता 4 जण तुम्ही भिन्न जाल्यात न्ही आता तो 4 जण भिन्न जाल्यात आणि तो 4 बेलूनात 4 अमाउंट आसा 1000 2000 5000 10000 सोडणे दोन आता तुम्ही मला ती 4 जणांना सर एक सिस्टर एक अनिता आणि एक सिसिलिया आल्विन
आता तुम्ही आल्विन एक एक चित्र करा. तुमचे नंबर सांगा. नंबर प्रकार लाईन ಫಸ್ಟ್ 1 2 ಗುಣ 2 3 4 ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 2 3 4 ಫಸ್ಟ್ ರಂಗ ಫಸ್ಟ್ आता हांगा सर या बेलूनात खंयच्या बेलूनात कितले पयशे आसा तर म्हाका गोतुना आता तुमकां एक सुवी दिता. आता फादर 4 तावणी एमचे की 1 तावणी 4 तावणी की फस्ट क्लास तीन तावणी की तुमचे ओपिनियन 4 तावणी कित्याक म्हणटा ते म्हजे हे नाही सजेशन नाही ते तुम्ही सांगितले. देखून आता तुका खंयचे बेलूनी जाय खंयचे बेलूनात तुका खंयचे अमाउंट आसा ते तुका म्हणून मेळटा तो पूण बरा करचे तुझे चॉईस तुझे देखून स्टार्टिंग 4 तुका दिला 4 3 2 1 तुका जायले बेलून काढचे एक इंची एक कितले आतात आणि मूर्त नंबर सुजी आता आल्विन तुमचे आणि आणि चे काळाक ताका प्राइस दे ते तुमका प्राइस दे मागीर प्राइस फाटी दिवंक आसा फस्ट प्राइस आणि बालेक्शन मात्र अदरली फस्ट प्राइस आली फस्ट होय त्यांचं प्राइस सांगा आता मी प्राइस सांगा त्यांचं प्राइस हां ये बरे गेलं चॅलेंज कितना चाहिए मोठे एक म्हणजे किती दिवस झाले ಒಡ್ಲೆ ಮಾಡಕತ್ತ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಸೊನ್ನೆ आन्सर कष्ट असेल आता ते कोण कंडक्ट करता आता 10 ಜನ ನೋವು ವಿಚಾರ 10 ಮಕ್ಕಳು ಎಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ते 10 जण ಎಲ್ಲರೂ ಇಕ್ಕರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಕ ನಕ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಂ ತುಮರ್ತ ಓದಿ ಓದಿ ಹೊಸ 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 बाल मनशा पुन्हा आनी तांकां दुसरे गेम कांय ना. धाकटी भुरगीं नाकात, आतां गेम जाल्ली भुरगीं नाकात. हां कितले चायरां कितली आसात, बालनशां कितली आसात? लेख केरा तुमी. लेख केरा 10 आसात. बालनशां कितली आसात? हां एक मुक्त जाता 13 जाणीं. हां वय वय आतां कितली चार आसा तितली बसचे, उरली आउट. हां हां रनिंग स्टार्ट नो. ट्रायल ना रियल अरुणान पळोवंक ना तुका. हां तो गोंब्या पळयता. हां इल्ले फास्ट कर अरुणा फास्ट. हां हां पाटी बसोवंक ना. हां 3 गेली. एक चायर काड. हां पाटी रावंड आसा, पाटी वसा એટલે પાટીઓનું બસોંગ ના જોસ્ટન. हां ते मुखार गेल्ली पाटयेन बसोंक ना. हां तेचे वसा ते जॉयस्टनान पळयचे मुखार कोण येता पळय तांणी मुखले चाराक बसचे, फाटयेन बसोंक ना. हां आतां एक आउट जालें आनी नेक्स्ट पळया. विसील घालूंक तो आसा. मुखार वचून फाटी येवंक ना, मुखल्या चारार बसचे. आतां समज. हां आनीत आउट. हां आनीत आउट. हां स्टार्ट रनिंग. हां तुमी त्या कुशी रावल्या दिसता न्हू, तुमची पाट दिसता न्ही, मुखल्या कुशी रावा. स्टार्ट. पैस. हां हां कीर्तन आउट. हां एक चायर काड. इल्ले लग्गी दवरा चायर, इल्ले लग्गी दवरा. हां पुरो हां पुरो. हां स्टार्ट. उठा वसा. अम्मा उठू. हां आनी तेगा अंत आसा इल्ले लग्गी दवरा चायर. हां स्टार्ट. इल्ले पयस. हां तूं तांकां आवट नाका. हां
आणि एक आणि तेका आसात न्ही तेका तशें करेक्ट पाटी येवन बसोंक ना पाटी येयले आणि दोगांत तशें वय करेक्ट आरून फस्ट येस संतो बॉम्ब इन द सिटी ते बरें येयलाय आणि जातले पुरो बॅलन्स ऑपरेशन जातले बॉम्ब इन द सिटी तयार ना हे दुसरे चौक दरी येते की चार धर चार धर होई
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗನ್ನು ಏರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ವರ್ಯರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ವಾಳೆಯವರು, ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಅನಂತರ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಇದೆ. ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಬಹುಮಾನ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಬಲ್ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇದನ್ನು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ದ್ವಿತೀಯ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಈಗ ಅದು ನಿನಗೆ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ, ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಮಿತಾ ಇನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಪ್ರಥಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ. मगाच्या गुरुकार आणि धार्मिक बहिणीनो तशेंच वाड्याकारांनो सैऱ्यानो, आज सांजुजेचे फेस्ताचे आचरण ह्या वाड्यांत आज केलें. सांजुजें फेस्त 19 तारखेर मंगळार येता, पूण वाड्यांत सकट सांगाता मेळटा देखून आज ह्या फेस्ताचें आचरण केलें. तशेंच आमचे कार्यदर्शी फिरगस कार्यदर्शी आसा आनी संयोजकी आसा, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संयोजकी श्रीमती जुलिया क्रास्ता आनी सर वाड्याच्या भुरग्यांनो आनी वडानो युवा जाणांनो, सांजुजे ते आसले गूण आमचे ते इल्ले म्हणी येत जाय. सांजुजे एक बावडती मनीस, तो कितलेय कश्ट येवन दी ताचो बावडतो ताणें सोडूं ना. ताका रात उठोवन इजिप्ताक वचचें पडलें आनी रात उठोवन तो परते ह्या पाटी आयलो आनी ताका स्वप्नां पडटली. ही स्वप्नां कसली? स्वप्नां देवाच्या योजनाची. कसली स्वप्नां न्हय, देवाच्या योजनाची स्वप्नां ताका पयलेंच कळटलें. देखून साद्या मनशांक आनी प्रामाणीक मनशांक देवाची योजन कळीत जाता विविध रुपांनी. आमकां थोडे वटेन कळीत जायना देवाची योजन कितें म्हणून, पूण एक रितीन आमकां उपरांत कळीत जाता. देवान आमकां अशें आमकां दिलां, एक कुटाम दिलां, एक घराणें दिलां. देखून आमी हांगासर बऱ्या तरेन बावडतान जिये जाय. कश्ट येवंक पुरो, नश्ट जावंक पुरो, सूख आसत बरें बावडतान जियेल्यार देवाचे आशिर्वाद आमकां आसतलींच. देखून आज तुमी सांजुजे वाड्याकारां हें फेस्त आचरण करतना तुमी हांगासर चलयल्ली रीत आनी बारी एक संतोशाची हो एकवट संतोश आनी सुदारसून व्हरचें वातावरण, एकामेका वळखोवचें, एकामेका आदार दिवचो. ही सकड वाड्यांत आसल्यार मात्र वाड्याक एक आमचें घर म्हणलें बरी जाता. वाडोच आमचें एक घर, कुटाम एक कुटाम न्ही, वाडो म्हणलो सांगाता म्हणल्यार एक कुटाम जाता. देखून एका मनाची एका काळजाची जावन तुमी हांगासर हे वाडो बांदून हाडला. तुमकां सुमेस्तांक हांव शाबासकी पटयतां, गुरुकाराक आनी वाड्याच्या प्रतिनिधींक तांकां सुमेस्तांक शाबासकी पटयतां. जिखलेल्यांक भोवमानां मेळ्ळा सुमार जाणांक, तुमकांय अभिनंदन
आणि भावांना मेळना तरी तुम्ही पार्ट करून गेले रीत ती बारीक खुशी जाता सगळ्यांकी संतोष जाता देखून सगळ्यांकी प्रायज मेळोंक जायना थोड्या मणी प्रायज मेळटा तुम्ही आसल्यान ते प्रायज मेळ्ळे सगळ्यांकी परते धन्यवाद देव बरें करूं तुमकां फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता देव बरें करूं देव बरें करूं फादर आणि तुमच्या संदेशांनी आमी परत्यान आमकां उमेद येवन आसा कित्याक म्हळ्यार आनीकय कांय आमी इम्प्रूव करया म्हणलें एक बोगाप आमकां मेळटा देखून हे इतलें तयार करूंक आमचे एक मात्र न्ही सक्कड वाड्यांचे एका मनांत जावया करया म्हणून मुखार आयिल्ले आनी तांणी केलें आमी मुखार रावन एक ताका एक मार्गदर्शन दिल्लें मात्र उरलें पुरा तांणी परस्पर केलां त्या देखून ह्या सक्कड वाड्यांचो मोग आनी एकवट आनी तशेंच कार्य मुंदर करूंक तशेंच सोमी सांजूचे मुखार मजते मुखार आमकां आनीक फाव करून दिता म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा देखून ह्या संदर्भार ह्या वाड्याचो दीस आमी आचरण करचे ह्या संदर्भार भोव अपुरबायेन कार्य सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रत्येक जावन आमचो याजक बाप तांच्या पाठिंबो उत्तेजन आनी तांचें मार्गदर्शन आमकां हें पुरा कार्य करूंक एक खुशी जाली आनी करया म्हणलें बगलें आनी तांणी तांकां जायत हांव येता म्हणलें देखून आज ते आयल्यात येवन आमच्या सांगाता रावन इतलो वेळ आमचो सांगाता करसून हें बरें एक कार्य आमच्या कार्यान तशें कांय सोडलें आसा जाल्यार ताका शाबासकी पाठोवन आनीक तुमकां बरें जावंदी म्हणून तांणी उत्तेजन दिवन बरो संदेश दिवन आनी आमच्या गेमांत आमच्या सांगात खेळोवन तांणी एक दुसरे बहुमानी आपणायला आमकां भोव संतोश हें सकड करून आज आमच्या सांगात रावन आमकां सर रितीने सहकार दिल्ल्या याजक बापानो तुमकां ह्या वाड्याच्या नांवार ह्या घरच्या आनी सोमेस्तांच्या नांवार तुमकां मोगाचो आनी मानाचो धन्यवाद पटयता तशेंच नवीन तशेंच आमच्या पिरकेक 2 कॉन्वेंट आसात 2 कॉन्वेंटाची वडिलां हांगासर आयल्यात प्रत्येक जावन सिस्टर लुसिया ते पयले फावटी आमच्या वाड्याक आयली देखून आमी विचारतना रप्पा येता म्हणलें ताणें तिणें कांय नरंगून जायना तशें कांय म्हणून जायत येता म्हणलें म्हाका खुशी जाली या म्हणलें देखून आज तिका पयले सेक्शन ती उठली ओप्पली आनी आयली येवन आमच्या सांगाता बरसून बरें एक संतोश जालो बहुमानी काणी गेले तें बरी एक खुशी बहुमानी तिणें काणी गेले आनी भोव अपुरबायेन आमकां तिणें आमच्या सांगाता वेळ करशिल्लो आमकां खुशी जाली देखून सिस्टर लुसिया तुमकांय वाड्याच्या तर्फेन हांव मोगाचो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी धन्यवाद पटयता அடுத்தது ഞങ്ങളെ സിസ്റ്റർ സിസിലിയ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്ററാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഒത്തിരി സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് വളരെ നന്ദി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ आमची पिरकेची कार्यदर्शी पालना समितीची कार्यदर्शी श्रीमती जुलिया क्रास्ता ती वेळार येवन आमकां सकट बरे रितीन सुदारसून मार्गदर्शन दिलां तिका ह्या संदर्भार वाड्याच्या तर्फेन तिका देव बरें करूं म्हणटात जुलिया तशेंच आमचो उपाध्यक्ष जाणें पयलीं सांगलां आमच्या वाड्यांत आज वाड्याचो मत आसा देखून तेन्ना वेळ जायत जाल्यार येता म्हणालो पूण तो एक मोग दवरून तो एक अभिमानान हांगासर घेवन पावला मनेस्त नवीन मचादो तो ह्या संदर्भार येवन आमच्या सांगाता बसल्या ह्या संदर्भार हांव ताका स्वागती म्हणटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी फूल दिवन स्वागत तशेंच आल्विनाक हांवें सांगलें आज आमच्या जमत आसा काल विशेष कांय ना जस्ट एक जमत आनी एक ल्हानशे भुरग्यांक कांय लिंक खेळ आसतले जायत हांव येता म्हणालो तशें सांगलें तक्षण आयलो आनी वेळार येवन हे व्हिडियोग्राफ ते पुरा करन आनी ताणें आमचो भाग घेतलो
आणि त्याने गेमांत जिंकलो आणि गेमांत तो फस्ट बरे व्हडले बहुमानी आपण आयले आणि खुशी झाली देखून या वक्ता आल्विन डिसोजा तुकाय या संदर्भात मोगासो धन्यवाद पटयता आणि देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या घरांत आमकां इतली वेवस्था करूंक साध्य जाल्ले आमचो माजी कार्यदर्शी संतोष आणि त्याच्या घरांत ताणें असो भाऊ त्याची भुरगीं पुरा आज आयला तसो भाऊ आज जोमते खातीरच तो आयला कोडयाळ तावन आणि तशें ह्या घरांत आमकां तांणी दिल्ल्या सर सहकाऱ्यांक बॅप्टिस्ट मामांक तशेंच तांच्या घरच्या सर्व सांद्यांक आणि तांणी जागो अवकाश करून दिला ही वेवस्था करून दिला देखून क्रिस्तिसांव आनी कुटुंबांक ह्या संदर्भात हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि वाड्याचे सर्व सांदे वाड्याचे अरुण ते सुळ्याचो जाल्यार ताणें आपले सेक्शन ताणें आपण हाडले आणि तो येयलो भुरगीं तांकांय मेळ्ळें भायर तावन आयल्यांक मेळ्ळें तें आमकां बारी खुशी आमच्या वाड्याक न्ही भायर तावन आयल्यांक तें मेळ्ळें आमकां बारी खुशी देखून तुमी आनी कितें तुमचो सहकार जाय देखून आयिल्ल्या वाड्याकारांक वाड्या भायर आशिल्ल्यांक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडेंय तुमचो सहकार हांव आशेता देव बरें करूं समेस्तांक हे कार्य चलण वल्ल्यान तशेंच तकनाचो उपकार बावटल्यान आमचो वाड्याचो उपकार सिरियल डिसोजा तुमकांय हांव धन्यवाद पडयता देव बरें करूं